नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। गोंयांत वादळाची 24 वरां, झाडां आडवी, रस्ते बुडले, न्हंयांची पातळी वाडली, हणजुणे तिळाई धरणाची दारां उक्ती, लोकजीण विस्कळीत आनी 24 वरां उटंगार, नरकासूर शेळेले। कळसा भांडुराक केंद्राच्या बावट्यावेल्यान वातावरण तापता, मोगू म्हणटा खासदार मंत्र्यांनी देंवचें, काँग्रेस म्हणटा शिष्टमंडळ व्हरात, अधिवेशन आपयात, मुख्यमंत्र्यान बरयली पर्यावरण मंत्र्याक चीट। वास्को एमपीटी बंदरावेल्यान नाफ्ता सयत भरकटिल्ली टँकर बोट पावली दोनापावला, मोठ्या खडपाक लागून आडकली दर्यांत, कॅप्टनाक आपयलो, एमपीटीचेर कंप्लेन घालपाची सरकाराची तयारी। मादयचेर बीजेपी मंत्री खासदारांनी दिवचे सामुहीक राजीनामे, सुदीन म्हणटा सरकार रिणांनी बुडला, कोट्यांची बिलां आडकली, हायवे कामां हुमकळ्ळी, सरकाराचेर मारले एकार एक आंकडे। हाय सेक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेटिंग खातीर जाणट्या नेण्ट्याक धकचपाटे, परिस्थिती हाताभायर, विरोधी पक्ष फुडारी म्हणटा एजन्सीक काम जमना, डिपॉझिट जप्त करून कंपनी बदलात। रिलायन्स वीज खरेदी बिलांचे केशीत सरकाराचे आर्बिट्रेशन अपिलेट ऑथॉरिटीचे अर्दीक हायकोर्टात आव्हान चॅलेंज, अपिलेट ऑथॉरिटीचे अर्दीक अंतरीम स्टे, केस दवरल्या 8 नोव्हेंबराक। गोंयांत वादळाची 24 वरां, ब्रेस्तारा सावन उटंगारान काळोख करून नेट धरला, कितलेशेच कडेन वादळी वाऱ्याच्या उटंगारान झाडां लायटीचे खांबे, रस्ते आनी घरादारांचेर, शारांनी तशेंच मुखेल रस्ते बुडले, ट्रॅफिक जॅम, लोकजीण पुराय विस्कळीत, न्हंयांची पातळी वाडली, हणजुणे तिळाई धरणाची दारां उगडली, अरबी दर्यांत कमी दाबाच्या पट्ट्यान जाल्लें वादळ उत्तर उदेंते वटेन गेलां, फुडलीं 24 वरां उटंगार, नरकासूर शेळेले। फाटली 24 वरां जाली गोंयभर कायर वादळ उटंगारान गोंयची जनजीण विस्कळीत केल्या। सेगीत उटंगार आनी वाऱ्यान गोंयभर लोकांच्या कामा धंद्याचेर परिणाम जालो। राजधानी धरून कितलेशाच वाठारांनी झाडां पडून मोठे लुकसाण। दुसरे वटेन रस्त्यांचेर बुट्टी येरादारीचेर बरोच परिणाम जालो। लोकजीण पुराय विस्कळीत, न्हंयांची पातळी वाडल्या, दर्यादेग वाठारांनी शेक आनी पर्यटन वेवसायाचेरूय परिणाम जालो। दिवचले रस्त्यार उदक, न्हंयांची पातळी वाडली। राजधानी ट्रॅफिक जाम, झाडां रस्त्यार। कोलवा दर्यादेगावेले उदक रस्त्या मेरेन पावले। दिवाडे फेरी सेवा हल्ली, रस्त्यार उदक। केप्यां गुडी पारोडा मार्ग नित्या भशेन बुडलो। ओल्ड गोवा घराचेर झाड पडून नुकसाण। नुव्या मानशीची दारां उक्ती करची पडली। चालवले शेता प्रॉब्लेम काय वचना, पूण हो सडनली पावस येयलो आनी पावसाचेर आमगेले वेर्ना, आंबलोर, आंबेबाग, दोडापे हे सायडीन घर बुडोवंक लागली। रात म्हाका 12 वरांचेर फोन येवपाक लागले। काल मातशें जाल्लें, काल उदक चड म्हूण हांव वचोन वेर्ना आंबलोरच्या आडी थंय नेल्लो खंयच्या घरांनी उदक बोलतें, पूण काल दिसतो आसलोलें उदक। राती चड पावस पडलो आनी 12 वरांचेर म्हाका फोन येयलो आनी 12 फोन कंटिन्यू लोकां गेले घरांनी उदक पावलो म्हूण। मागीर हांव सकाळी उठलो, हांवें पयलीं आमगे WRD मिनिस्टराक फोन केलो, आमगे AE फोन केलो, अंकुशाक फोन केलो, मामलादारा सांगिल्लें पयलीं सकाळी उठोन बेगीन यो म्हूण, कित्याक ही सगळी माती घरां चडशीं भितर आनी मातशें उदक भरलें तर मोड वयतालें। आनी आमी आतां बेगीन फास्ट आमगेल्या इन वो मामलादारान आमी सगळी JCB अरेंज केल्यो
3 JCB हाड आनी आमकां हिंगा मेन हांडे आहाय थंय रुमडे बांद म्हणटाय तो आनी 3 कान आहाय ते 3 कान आमी आतां JCB हाड सगळे प्लेट काडल्याय मेन कानाचे थोडे उरल्याय JCB पावना म्हूण पूण आतां उदका लेवल वदवर जालें काड्या चालू आहा म्हळ्यार म्हाका आतां येता बदली उदक देंवला. फोंड्या पावस बुट्टेन जनजीण विस्कळीत जाले. मडगांवां रवींद्र भवनात उदक घुसले. पेडण्या पालया घराचेर झाड. हरमल दर्याची पातळी वाढली. अंजुना धरणाच्यो 4 गेटी उगडल्यो. तिळारी धरणाची दारां उगडी करची पडली. काणकोणा पाळोळ्यात दर्याची पातळी वाडिल्ल्यान शेकांचेर परिणाम जालो. हे वादळ पश्चिम दिशेन चल्ला. ते ओमन मेरेन पावसर ताचो नेट उरतलो म्हूण हवामान खात्याचो अदमास. नुस्तेकारांनी दर्यात वच्चे न्ही म्हूण खात्याची शिटकावणी. Is in the state of further intensifying into severe cyclone, but the thing is, as of now it is moving away from Goa. It is moving in a direction which is north or northwest of Goa, and as of now it is around 250 kilometers away from Goa and further keep on moving. We are expecting that by around late evening the system will take a recurve and it will further move away from Goa, and it will go away from the western coast of India, and in the remaining 5 days it will move in the westward direction and reach Arabian Peninsula, and mostly will have a landfall over Oman region. And as the system is moving away, the rainfall activity is going to decrease, but as the system is intensifying also, the wind is going to persist over Goa for coming 24 more hours. As the system is intensifying into the state of a severe cyclone, coastal side of Goa may experience heavy, strong winds of 55 to 65 km per hour, sometimes even gusting up to 75 km per hour. तुर्ताक नरकासुरांचेर उदक. उमेदीन केल्ले नरकासूर पावसान भिजून शेळेले आणि नरकासूर करतल्या जाणट्या नेणट्यांची उमेद पावसान शेळेली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. म्हादय प्रकल्पाक केंद्रान दिल्लें क्लियरन्स फाटीं घेवचें म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केंद्रीय राना पर्यावरण मंत्रालयाक चीट बरयल्या. केंद्राचे क्लियरन्साचेर गोंयांत दिशी दिशी राजकी वातावरण तापता. सुदीन म्हणटा म्हादयचेर खरोच मोग आसल्यार खासदार मंत्र्यांनी राजिनामे दिवन दाखोवचे. विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत आनी अपक्ष रोहन खासा अधिवेशन मागतात. प्रधानमंत्र्याकडेन सर्वपक्षी शिष्टमंडळ व्हरचें म्हणूनय मागणी. प्रकरण सुप्रीम कोर्टात असताना केंद्रान कर्नाटकाच्या म्हादय प्रकल्पाक वादग्रस्त क्लियरन्स दिले आणि 2 दीस जाले गोंयांत राजकीय वातावरण तापूंक लागला. सुदीन म्हणटा घडला ताची जबाबदारी घेवन पयली मंत्री खासदारांनी देंवचे. आणि हो इश्यू घेवन आमी मगो पक्ष सगळ्या गोंयांत भोंवतले ह्या बद्दल दुबाव ना. आणि त्याच बरोबर जे अधिवेशन आतां एका दिसाचें मागलां तें जावपाक जाय आणि ताजे बरोबर त्या दिसा ठराव जावपाक जाय. जर एका म्हयन्यात जर हे डिसिजन त्यांच्या फाटल्यान घेना आसत जाल्यार सगळ्यांनी सामुदायिक इन्क्लुडींग मुख्यमंत्र्यान एकट्यान रिजिग्नेशन दिवन कांय अर्थ ना. 40 आमदारांनी रिजिग्नेशन दिवन ताजे बरोबर 3 खासदारांनी दिवपाक जाय. जाल्यार गोंयचेर कितलें प्रेम आसा, गोंयकारपणाचेर कितलें प्रेम आसा आणि गोंयकाराचेर कितलें प्रेम आसा हें आमकां कळटलें.
विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत म्हादयचेर खासा अधिवेशन मागता ते शिवाय प्रधानमंत्र्याकडेन सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ व्हरूंक जाय. हांव चीफ मिनिस्टराक अर्ज करता की एक जाता तितले बेगीन ताणें असेंब्लीचें स्पेशल सेशन मागोवचें एक्सक्लुझिवली फॉर डेलिब्रेशन्स डिस्कशन्स ऑन म्हादय इशू आनी ताजे बरोबर रोखडेंच एक ऑल पार्टी डेलिगेशन ताणें लीड करचें टू द प्रायम मिनिस्टर टू ब्रिंग टू द नोटीस ऑफ द प्रायम मिनिस्टर दॅट दीस इज एन इनजस्टीस टू द स्टेट ऑफ गोवा. रोहन म्हणटा केंद्रान म्हादयचे कर्नाटकाक दिला ते क्लियरन्स म्हणल्यार गिफ्ट. By now, the Chief Minister should have found an appointment with Amit Shah, who is directly involved in the political situations of Goa when time came, right from formation of Manohar Parrikar government, right from formation of the erstwhile Dr. Pramod Sawant government, जेन्ना आमी आशिल्ले, आनी ताच्या मागीरूय. सो आज ही भुमिका गोंय ल्हान काय गोंयाक प्रायोरिटी ना कित्याक एक वाटेन प्रायम मिनिस्टर मोदीन म्हणलां गोंय ल्हान पूण आपल्या काळजाक लागीं म्हणून. समज काळजाक लागीं जाल्यार ताजे कडेन उलोवन अमित शाहजी कडेन उलोवन हो रिजॉल्व करपाक जाय इश्यू एंड इमिजिएटली एक्शन हॅज टू बी इनिशिएटेड. कोणें जावडेकर बाबान ट्वीट घाली डिलीट केली. ट्वीट डिलीटिंग डज नॉट डिलीट द थॉट. ट्वीट कॅन ओनली डिलीट अ सोशल मिडिया ट्वीट. मुख्यमंत्री म्हणटा राजिनाम्यांनी प्रश्न सुटपाचो ना, विशय गंभीरपणान हाताळचो पडटलो. ह्या विशयाचेर खंयसरूच आमी मात सुद्दां कॉम्प्रमायज करचे ना म्हणून. जर दुसऱ्यांनी म्हाका म्हादयचेर सांगपाची गरज ना. म्हादयच्या हो विशयान आतां ना. काही लोकांक म्हादयचें स्वप्न आतां पडलां आसतलें. हांव आमदार आनी आमदार जावच्या पयलीं सुद्दां म्हादय म्हाका खबर आसा. म्हादयचें उगम स्थान हांवें पळयलां. म्हादयचें उदक कितलें डायवर्ट केलां हें पळयलां. म्हादय भवन हांवें पळयलां. जांकां म्हादय खबरूच ना पळय न्हू रे ते ह्या विशयाचेर उलोवंक शकतात आनी म्हाजें रेजिग्नेशन विचारूंक शकतात. ताच्या पयलीं म्हादय खातीर कितें करपाचें तें पयलीं पासून हांव त्या आंदोलनान आसा म्हणून सांगलें. म्हादय म्हाज्या खातीर तितकी खूब म्हत्वाची आसा. हांवें जें म्हटलां पळय म्हाज्या ट्विटान की म्हाका म्हादय आई पेक्षाय चड आसा. हांव परतूय रिपीट करता आनी म्हादयच्या बाबतींत हांव तितकोच सिरियस आसा. रिजायन करून म्हादयचो प्रॉब्लेम सॉल्व जाता ताका दिसता कितें खबर आपूण सत्य भायर हांव म्हणून रिजायन जावचो दिसता आसतलो. गोंयांत राजकीय वातावरण तापूंक लागतकीच मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जावडेकराक चीट बरयली. कळसा भांडुरा प्रकल्पा खातीर कर्नाटकाक दिल्ले एनवायरमेंट क्लियरन्स फाटीं घेवचे म्हूण मुख्यमंत्र्यान चिटयेंत बरयला. म्हादयचेर अर्दे गोंय आनी 4 अभयारण्यां जगतात. म्हादय केस सुप्रीम कोर्ट आनी ट्रिब्युनलांत आसतना कर्नाटकाक क्लियरन्स दिवंकूच जायना म्हूण मुख्यमंत्र्यान बरयला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. वास्को एमपीटी बंदरावेल्यान नाफ्ता सयत भरकटिल्ली नाफ्ताची टँकर बोट आतां दोनापावला सावन दिश्टी पडटा. हे बोटीचेर कोणूच ना. मुख्यमंत्री सांगता ते प्रमाण एका मोठ्या खडपाक आडकून ती दर्यांत उरल्या. सरकारान खंय बोटीच्या कॅप्टनाक कळयला तो गोंयांत येता. एमपीटीक घेवन बोटीचो विशय खंय तडीक लायतले. सरकारान एमपीटीचेर कंप्लेन घालपाची तयारी दवरल्या. रजिस्टर्ड अरेस्ट जो आसा पळय फॉर दॅट कॅप्टन ऑलरेडी वी हॅव गिवन द इन्स्ट्रक्शन्स. एमपीटीच्या अगेन्स्टूय आमी कंप्लेन आहा ती फायल करपाक घेतलेली आसा. ॲट प्रेझेंट तेजी स्पिलेज जर कितें जाली आसत जाल्यार ती काडपा खातीर आमी ऑलरेडी आमचो प्रायवेट पार्टनर्स जो आसा हू इज अ एक्सपर्ट इन दीस ताका आमी ऑन बोर्ड घेतला आनी ही इज देर वर्कींग ॲट प्रेझेंट ऑल्सो. आतां ताणें म्हटलां की भितरलो नाफ्टा जो आसा तो काडून व्हरपा खातीर तेजी अनादर शीप वीच इज कमींग आमी ताच्या कडेन उलयल्या उपरांत वीच इज कमींग डे आफ्टर टुमारो ऑन 27. ताज्या उपरांत हितूंतल्यान काडून तो त्या शिपीत घालून ते व्हरतलो. ऑलरेडी आमी इन्स्ट्रक्शन्स दिला आनी हाजेर सगळ्याचेर मॉनिटर करपा खातीर आमचो सेक्रेटरी रेव्हेन्यू ही इज अ वर्कींग आनी इज क्लोज मॉनिटरींग ह्या सगळ्याच्या विशयाचेर दवरला. कंटिन्युअसली आमची एक टीम सिटींग इन द सेक्रेटरी रेव्हेन्यूज ऑफीस वीच इज मॉनिटरींग द ईच एंड एवरी फॉर वॉट म्हणजे फॉर मिनिट्स टू मिनिट्स जे आसा पळय हे मॉनिटर करता आनी ताजेर करस्पॉन्डन्स वीथ द डीजी शिपींग आनी करस्पॉन्डन्स वीथ द शिपींग मिनिस्ट्री. ऑल्सो वी आर इन्फॉर्मींग फॉर द सेंट्रल गव्हर्मेंट रिगार्डींग दीस वॉट एवर द इन्सिडन्सीस हॅपन हाजेर आनी जायती प्रिकॉशन्स जे आसा ही सगळी प्रिकॉशन्स जे आसा ऑलरेडी आमी घेतल्या. आत्तां भिवन वचपाची अशी कांय गरज ना. तितके मोठ्या प्रमाणात आमी प्रिकॉशन्स आमच्या सायडींतल्यान सगळी घेतल्या. तांचे अंदाज जो आमचो एक्सपर्ट मनीस जो थंय गेल्लो इट इज एन थंय हार्ड रॉक कितें तरी आसा ताका लागून शीप उरलेली आसा ताजें म्हणणें आसा. ओके एंकर जो आसा ताजो तो थोडोसो तुटला अशें म्हणटा ते बट शीप फुडें येवंक शकना कारण ती रॉकाक लागलेली आसा. मंत्री मायकलान खंय ह्या आदी हो विशय काडिल्लो. Customs did not give them clearance
there was a fight between some ownership and the matter is in court sub judice. The captain of that ship is brought today over here by the Honorable CM, and we told MPT we want to see the owners today. It can take even 7 days or 15 days. We are only hoping that the ship which is wrecked, nothing should penetrate into the main tank of the naphtha. The damage what is caused to the ship, we will come to know by tomorrow. So MPT is at fault first of all. And I brought this to the notice of Captain of Ports and also MPT in July. A vessel is entering Goan waters carrying naphtha. It was a serious matter at that particular time. But when Captain of Port told me that it is the jurisdiction of MPT and MPT is bringing it and with the permission of DG Shipping, so we ignored. But I feel that we should have intervened at that particular time and stopped MPT taking this ship. मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाण हे बोटीक दक्षिण भारतात अपघात जाल्ल्यान थंय तिचो इश्यू जाल्लो. थंय हरकत घेतिल्ल्यान उपरांत ती बोट कोची सावन तशीच मुरगांवा हाडून दवरिल्ली. तातूंतलो नाफ्ता देवोवंक मुरगांवच्या थळावे आनी एक्टिविस्टांनी हरकत घेतिल्ली. सध्या हे बोटीक कोणूच वालिना. बोट आयल्या कोची सावन. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सुदीन सगळ्या बीजेपी खासदार मंत्र्यांचे सामुहीक राजीनामे मागता. म्हादयचेर मोग असल्यार राजीनामे दिवंक दाखयात. सरकारान रिणां काडल्यात. जूर तेकला म्हयन्याक 250 कोटीक बजेट आनी रिणाच्यो पर्सेंटेजी सांगपी सरकारान केन्ना बजेटां 100% चालीक लायल्या काय म्हूण प्रस्न. GSIDC PWDची शेकड्यांनी कोटींची बिलां, कॉन्ट्रॅक्टराक अवॉर्डाची भरपाय, हायवेची कामां अडकल्यात. सुदिनान आंकड्याचो फार केलो. हांव प्रश्न विचारता एज ए फायनान्स मिनिस्टर कोण आसता का की तुम्ही सगळे जे बजेट इम्प्लिमेंट फाटल्या 3 वर्सां केला काय कितें. टुडे जी फाटली लोन घेतल्या ताजो इंट्रस्ट प्लस हप्तो असो साधारण 175 crores. It comes between 125 to 175 per month we are paying to the Reserve Bank. जे बॉन्ड्स आमी घेतल्या ते रिपेमेंट. हातूंत मागीर थोडी वयर सकल फिगरां नायत पूण इट इज बिटवीन 125 to 175 crores. सरकार रिणांत बुडात आसा, मात गरज आसा थंय खर्च करिना. गरजे शिवाय इव्हेंट दवरून खर्च करता म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत आनी अपक्ष आमदार रोहन खंवटेचो आरोप. फायनान्शियल बील जेन्ना पास जातालें त्या वेळाचेर हांवें स्पीच केल्ली. हांवें त्या स्पिचाचेर चीफ मिनिस्टराक सांगिल्लें की तुका आज सिच्युएशन जें पळय आसा यू वील हॅव टू प्ले द रोल ऑफ झारींतलो शुक्राचार्य असो शब्द वापरिल्लो हांवें. तुमकां याद आसतलें हांव नकळो. हांवें सामकें क्लियरली सांगिल्लें कित्याक सद्या सिच्युएशन जें आसा स्टेट गव्हर्मेंटाचें तातूंत यू कॅनॉट गो ऑन लिबरली स्पेंडींग द मनी फॉर नॉन प्रायोरिटी पर्पज. ज्या जाग्यार प्रायोरिटी आसा आतां सेल्फ हेल्प ग्रुपांक मिड डे मिलाचे पयशे दिवप इज प्रायोरिटी. GST कावन्सिलाक 3.5 कोटी खर्च करप इज नॉट ए प्रायोरिटी. किंवा GTMाक 5 कोटी खर्च करप कॅनॉट बी ए प्रायोरिटी. व्हायब्रंट गोवाक 2 कोटी दिवप कॅनॉट बी ए प्रायोरिटी. सरकार कितें करता आज सरकार करता जाय जाल्यार मिसप्लेस प्रायोरिटीज. आमी ह्या सरकारान व्हायब्रंट गोवाचेर 2 कोटी मोडले. ह्या सरकारान 3.5 कोटी आज पर्यंत जी बिलां आयल्या ते GST कावन्सील मिटिंगेचेर मोडले. ह्याच सरकारान ते GITM टुरिझम फेअर येता ताचे 4 कोटी मोडले. हांगा ह्याच 15 दिसान 10 कोटी मोडिल्ले दिसता. पूण पॉटहोल्स काडपाक बाकीच्या रस्त्याच्या कामाक गेल्ले आसात जाल्यार आमच्यो फायली PWDच्यान परत येवंक लागल्या सेईंग दॅट एक्सपेंडिचर सँक्शना वेळार की फंड्स नॉट अवेलेबल म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. हाय सेक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेटी खातीर जाणटे नेणटे बायलो धरून दकचपाटे काडटात. नंबर घेवन प्लेटी बसोवंक एकासारके हुमरेत झरयतात. परिस्थिती हाताभायर गेल्या. मडगांवां सापूच वाट लागल्या म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन इशू काडला. HSRP प्लेटी बसोवपाचो कॉन्ट्राक्ट घेतिल्ले कंपनीक काम सारकें जमना. सरकारान डिपॉझिट जप्त करून एजन्सी बदलची. एका कावंटरा वेल्यान ते चलन दिता, ते एप्लिकेशन घेता, टोकन नंबर दिता आनी तुका डेट दिता. म्हणजे पयली गजाल
की म्हाका नंबर प्लेट बदलतलो जाल्यार 2 खेपेक RTOच्या ऑफिसांत पावटी मारची पडटा, विच इज रियली नॉट रिक्वायर्ड. आनी ज्या दिसा तुका डेट दिल्ली आसता ते सांगतात नंबर प्लेट 10 मिनटां भितर बसोवन जाता, म्हणून हांव परत थंय गेलो नंबर प्लेट बसयता ते. आतां हांव नकळो ही हाय सेक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, येदो व्हडलो बोवाळ जाल्लो की ही नंबर प्लेट अशी, दीस नंबर प्लेट वील बी एबल टू ट्रॅक डावन द व्हेकल एनीवेर. तुमी आयकलां आसतलें ही अशी मोठी. थंय थंय हांव पळोवपाक गेल्यार ते बसयता कितें खबर आहा, कशी बसयता खबर आहा, ताचे कडेन एक तो हें दिला ड्रिलर, ते बसयता त्या भुरग्यां कडेन, ते ड्रिलरान होल करता आनी नंबर प्लेट बसयता. तातूंत भितर हाय सेक्युरिटी कितें म्हणटा तें म्हाका अजून समजना. केपेंचे आतां केपेंच्या लोकांक तांणी मडगांव दिला, मडगांवचे लोक मडगांवां आसात, त्या भायर केपेंच्या लोकांक मडगांव आपयतात बसोवपाक. कोण एक्झिक्युटीव ना, कोण तरी एक सुपरवायझर दवरला, एक 3-4 भुरगे दवरल्या. ताका सुपरवायझराक आपूण इंस्ट्रक्शन दिलें की तुमी ऑनलायन अरेंजमेंट करा. हांव डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टा कडेनूय फोनाचेर उलयलो, मिनिस्टरा कडेनूय उलयलो फोनाचेर. हांव म्हणलें ऑनलायन करा, एटलिस्ट घरा कडेन बसून म्हाका डेट घेवपाक मेळपा जाय. एकच फावटी हांव वतलों नंबर प्लेट बसोवपाक, स्कुटर किंवा गाडी घेवन. ऑनलायन करा. ताणें एश्युरन्स दिल्लें की सोमाराच्यान म्हणजे दिवाळेच्या दुसऱ्या दिसा साकून आमी ऑनलायन करता म्हणून. म्हाका तांचेर विश्वास ना. ताचे सुपरवायझरान RTOचे 2 जाण एसिस्टंट डायरेक्टर आशिल्ले, तांचे मुखार एश्युरन्स दिल्लें की कालच्यान आपूण 4 कावंटर घालता, कालच्यान आपूण ही सिस्टीम सारकी स्ट्रीमलायन करता म्हणून. पण काल हांव दनपार परत RTOच्या डायरेक्टराक विचारलें, ताणें म्हाका सांगलें तो सुपरवायझरच ना जालो. म्हाका दिसता हीच परिस्थिती पेडण्या, म्हापश्यां आज पेपराचेर पळयलें जाल्यार सगळे कडेन आसा. आनी म्हणून म्हजो डिमांड आसा की इमिजिएटली तांणी ही कंपनी जी फेल जाल्या हें काम करपा खातीर, जाल्यार दीस कंपनी शूड बी टर्मिनेटेड. गव्हर्मेंट शूड टेक स्टेप्स टू टर्मिनेट द सर्विसीस ऑफ दीस कंपनी, फोरफीट देअर बँक गॅरंटी. तांची बँक गॅरंटी आसतली, सेक्युरिटी डिपॉझिट म्हणून कितें बँक गॅरंटी आसतली. आनी फ्रेश जाल्यार फ्रेश मागोवपाचें टेंडर. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. रिलायन्स वीज खरेदी बिल फारीकपणाचे वादांत पणजे आर्बिट्रेशन अपिलेट ऑथॉरिटीन दिल्ले अर्दीक हायकोर्टान अंतरीम स्टे दिल्या. सरकारान अर्दीक आव्हान दिला. रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चराक वीज खरेदी बिलाचे 292 कोटी रुपयांचे देण्याचेर 15 एप्रिल 2018 सावन 15% जुरी फारीक करात म्हूण आर्बिट्रेशन ट्रिब्युनलान सरकाराक अर्द दिल्ली. हायकोर्ट केस 8 नोव्हेंबराक आयकतले. तो मेरेन कोर्टान अर्दीक स्टे दिल्या. गोवन वार्ता आनी सिंधुदुर्ग लायव्हाच्या दिवाळी अंकाचे प्रकाशन दबाज्यान जालें. गोवन वार्ताच्या दिवाळी अंकाचे प्रकाशन BJP महिला मोर्चाची अध्यक्ष सुलक्षणा सावंत आनी सिंधुदुर्ग लायव्ह दिवाळी अंकाचे प्रकाशन सिंधुदुर्गाचो जिल्लोधिकारी दिलीप पांढरपट्टेन केलें. दिवाळी अंकाच्या निमतान कथा, कविता, ललित लेख, एकांकिका सर्त घेतिल्ली. जैतिवंताक इनामां भेटयली. तर दिवाळी अंक हा मराठी माणसाच्या अतिशय जिव्हाळ्याचा विषय आहे. जेव्हा आपण मराठी संस्कृती असा शब्द वापरतो तेव्हा त्याच्यामध्ये काय असतं, मराठी संस्कृती म्हणजे मराठी भाषा नाही, मराठी माणसं नाहीत किंवा भूगोलामध्ये जो प्रदेश आपल्याला दिसतो महाराष्ट्र, गोवा किंवा कर्नाटकचा काही भाग, हे म्हणजे मराठी नाही. मराठी संस्कृती म्हणजे मराठी गाणं आहे, मराठी नाटक आहे, मराठी पुस्तकं आहेत आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे मराठीतले दिवाळी अंक आहेत. हे मी म्हणायचं कारण असं आहे की तुम्ही जर सगळ्या भाषांचा अभ्यास केलात तर दिवाळी अंक हे फक्त मराठीमध्येच निघतात. दिवाळी अंक ही संकल्पना फक्त मराठीमध्येच आहे. इतर भाषांमध्ये निघतात पण त्यांना किती प्रतिसाद आहे मला माहीत नाही, परंतु दिवाळी अंकांची परंपरा ही मराठीमध्ये फार मोठी आहे. दिवाळी अंक तुम्ही एक जर हातामध्ये घेतला तर साधारणपणे तुम्हाला 20-25 चांगले दर्जेदार लेखक वाचायला एकाच ठिकाणी मिळतात. ही सुविधा कुठेही दुसरीकडे उपलब्ध नाही. अशा प्रकारे 20-25 चांगले लेखक, 20-25 चांगले कवी, 10-12 चांगले व्यंगचित्रकार, बघा व्यंगचित्रकार सुद्धा मराठीमधले बहुतेक पुढे आले ते दिवाळी अंकांमुळे आलेले आहेत. तेव्हा हे वाचायला मिळणं आणि त्याच्यामध्ये एवढं वैविध्य असणं हे फक्त दिवाळी अंकामध्ये शक्य आहे. मी मराठी प्रेमी असू शकतो, तो मराठी साहित्यिक असू शकतो किंवा मराठी भाषिक असू शकतो. सो अशा मराठी माणसासाठी म्हणजे फराळ म्हटलं, दिवाळीचे कपडे म्हटले आणि फटाके म्हटले आणि त्याच्याबरोबर जर येतो तो म्हणजे दिवाळीचा
अंक, तो जर दिवाळीचा अंक झाला नाही तर म्हणजे दिवाळी कुठेतरी अर्धवट असल्यासारखी वाटते. म्हणजे ह्या सगळ्यांबरोबर दिवाळी अंक हा असायलाच हवा. आता प्रत्येक गोष्ट जेव्हा आपण काहीतरी करतो त्याच्या पाठीमागे काहीतरी ऑब्जेक्टिव्ह हे असताच, काहीतरी ध्येय आपलं असतंच. आणि मला वाटतं की अशा तऱ्हेच्या दिवाळी अंकाचं प्रकाशन करणं किंवा दिवाळी अंक स्वतः पब्लिश करणं हे ह्याच्यामध्ये काही ऑब्जेक्टिव्ह ठरवत असताना मी असं म्हणेन की लेखकांना वाव देणं, वाचकांना सुद्धा वाव देणं. कारण की जेव्हा आम्ही लिहितो कुणीतरी ते वाचणार, म्हणजे लेखकांनाही वाव मिळतो, वाचकांनाही वाव मिळतो. आपण कुठेतरी आपले विचार मांडू शकतो आणि त्याचबरोबर आपल्याला भाषेचं जतन आणि संवर्धनही करता येतं. मला वाटतं त्याचसाठी अशा तऱ्हेचे दिवाळी अंक असायला हवे. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबुक आणि प्रुडंटाचे वेबसायटीचे लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.